पॉलिटिक्सान जायत मातशें जाता, देर इज ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स, बट आय वॉन्ट टू विश हिम जायते लोकांनी ते गेलो, I wish that a lot of people take benefit of his good work, right? I wish that he is able to help more people and wish him all success and happiness. माझा मित्र संकल्प आमोणकर हाजो आयज वाडदिवस आनी वाडदिवसाक ताका परबी दितना सगळ्यांच्या साक्षीन आमी बी हजर रावप हें म्हाकाय एक मैत्रीपूर्ण वातावरण आसा. वाडदिवस तशे येतात वतात, पण राजकारणांतल्या लोकांच्या वाडदिवसाचेर केन्ना केन्ना खूब लोक प्रश्नचिन्ह करतात, कित्याक करतात काय म्हणून. पण एक दीस असो दवरून त्या निमतान भितर समाजाक कितें तरी आपण दिवपाक शकता, कोण एक खंयच्या तरी क्षेत्रान मुखार आसा ताजेर फाटीचेर थाप दिवपाक शकता. त्याच बरोबर तांचे बरोबर सगळ्यांचें एक स्नेह भोजन जाता, मनोमिलन जाता, मेळपा खातीर एक प्लॅटफॉर्म तयार जाता. आनी त्या हातूंतल्यान भितर एक तांचे कडल्यान आपण एक आशिर्वाद घेवप की बाबा हे आशिर्वादान भितर आपल्याक इल्ली उर्जा मेळटा, म्हणून हे वाडदिवस आसता ते साजरे करतना एक उर्बा येता. संकल्प आमोणकार राजकारणान अनेक वर्सां आसा आनी आतां इतले तरेन तो भितर पर्कुलेट जाल्लो आसा की तळागाळांतल्या लोकांचें काम कशें करपाक जाय तें घेवन भोंवत आसता. ताका ह्या म्हणजे हांवूय 2दा आमदार आशिल्लो, केन्ना केन्ना आमी कितें करतात, मातशें आमदार बी जाले की फायली आनी कोणा कडेन धाडटात, पण स्वता फायली आपल्या खात्यान मारून ऑफिसराच्या दारान वचून काम करपी अशें कोण तरी विरळेच आसता, थोडेच आसता. तातूंत भितर आमी संकल्पाक पळयलो. आतां संकल्पाक इतल्या खातीर पळयलो की त्या ऑफिसान तरी संकल्प लांब रूंद असो म्हणून तो रोखडो दिश्टी पडटा आनी तो हो कित्याक आयला काय अशें म्हटलें बरोबर आपलें काम करपाक आयला. बरें ऑफिसरांकय बी दिश्टी पडटा तोय लांब आसा न्हू, म्हणटकीर ताजें कामूय फास्ट जाता. पण ताजो प्रत्यय हो ही सगळी गर्दी पळयली तातूंत आयच्या दिसा देवा कडेन मागता दामबाबा कडेन, वास्कोच्या दामबाबा कडेन, मडगांवच्या दामबाबा कडेन, सगळे कडेन जांबावलेच्या दामबाबा कडेन की ताका बरें आयुश्य, बरें आरोग्य दिवचें आनी ताज्या मनान ज्यो कितें इच्छा आसा त्यो पूर्ण जावच्यो आनी काम करपाक उरपाक येवपाक ताजी प्रगती जावची, प्रतिश्ठाय मेळची आनी जी ताका अपेक्षीत जें आसा तें ताका मेळचें. आनी येणाऱ्या हातूंत भितर 27 आमी 30चो नारो दिला, ताका धरूनच दिला तो भितर. आमी तो आमच्या फळादी ताका आयुश्य बरें आजचें जाल्यार ताका सगळें सुख समृद्धी मेळची म्हणटा आनी म्हजी 2 उतरां. संकल्प त्याच्या बद्दल हांव सदांच उलयतां. पयलीं आसताले तेज्या मिटिंगेक हांव येता, केन्ना केन्ना भाशणय करता. तुमकां असो आमदार हांवें लास्ट टायम तुमकां म्हटलां, तुमी 2 फावटीचे इलेक्शन तुमी रिवर्स केले, कारण हांवें तेजें उदाहरणय तुमकां पयर सांगलें. एक बरो मित्र म्हाका एसेंब्लीन सुद्दां खूब मदत करपी, आमी एकामेका कडेन डिस्कस करपी आनी खरेंच तेजें म्हाका जें कितें मार्गदर्शन आसा तें म्हाका खूब मोठें, कारण CMय तेजो तसो बरो मित्र आसा. दामूबाई तेका सामको बरो हें करता, बाकीचे सगळे जे टीम आसा तेका खूब मदत करता आनी त्या प्रमाणे तो एक असो भुरगो प्रत्येक मनशा कडेन सारको आपण एक सारको ल्हान कसो वचोन आपली कितें कामां आसा रिस्पेक्ट कसो दिवप, जाणट्यांक नेणट्यांक कशें घेवन फुडें वचप, आपल्या मतदारसंघाच्या लोकांक लागून कितले झटोवप. हांव ताका पळयता एवरी टायम आपल्या मतदारसंघाचे टॅक्सीचे इशू फिशरमॅन काडीत आसता तो. आयच्या ह्या तेका बड्डेच्या आमी सगळे जाण म्हाजे मित्र आनी तुमचे सगळे मतदारसंघात लाडक्याक विश करपाक येयला. खरोखरच तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता आनी जे तेजें कितें विजन आसा हें तेजें सदांच विजन जें आसा तें पूर्ण जावचें इतलेंच हांव देवा कडेन मागता, दामबाबा कडेन. संकल्पाचो बड्डे आसा, सो आतां आयज बड्डे तेजो आनी आयज बरें काम केलां तेणें आनी एक बरो यूथ लिडर तो. तेणें आतां पर्यंत एज एन MLA म्हणून बरें काम केलां. तेजो बड्डे सेलिब्रेट करपा खातीर आमी आयले. तेजो बेस्ट विशीस दिता ह्या टायमाचेर. इतलो सहकारी आनी मोरमुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार
संकल्प आमोणकार हाचो आज जल्माचो दीस. सदां भशेन हांव ताका आज वाडदिवसाच्यो उमेदीत परबी दिवपा खातीर आयिल्लो आसा. देवा कडेन मागता ताका आरोग्य आयुश्य दिवचें. ताज्या हातांतल्यान मार्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें संपूर्ण गोंयचें बरें काम जावचें. आतां तो सिवरेज कॉर्पोरेशनाचो चॅरमॅनूय जाल्लो आसा. ताका एक काम करपाची संदी मेळिल्ली आसा. तो सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपी काम करपी ताचे कडेन एक बरी क्वॉलिटी आहा. ते कोणूय जाल्यार आसलो तो कोणाक दुखयना आनी सगळ्यांक बरोबर घेवन वता. हांवें ताची क्वॉलिटी लागींच्यान गेल्ले इलेक्शनाच्या वेळार पळयल्या. हांव परत एकदां ताका म्हज्या वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा दिता आनी म्हाका खात्री आसा त्या कितलींशीं वर्सां तो मार्मुगांव मतदारसंघात बरो विकास घडोवन हाडटा. संकल्प आमोणकर याचो आज वाढदिवस. त्याचो वाढदीस मनोवपा खातीर आमी सगळे जाण हांगासर जमल्या. सकाळच्यान विविध कार्यक्रम तेणी ऑर्गनायज केल्ले. मागीर ते सिनियर सिटीजनांक आसूनी, महिलांच्या खातीर आसूनी, भुरग्यांच्या खातीर आसूनी, विशेष करून भुरग्यांचें फेलिसिटेशन करपाचें काम ताणें आपल्या वाडदिवसाच्या निमित्तान केलें. ताका आमी म्हणटा की युवकांक फुडें काडपाचें काम सातत्यान संकल्प आसतलो किंवा भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हे सदोदीत करीत आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात आपल्या मतदारसंघातली इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाची कामां आणि त्याचबरोबर ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट करपाची कामां सातत्यात मोठ्या प्रमाणात तो करीत आसा. जे दिसाच्यान आमदार जाला आणि भारतीय जनता पार्टीक जॉईन जाल्या ते दिसाच्यान कसलोच मनात दुबाव न दवरता एकमेव फक्त आपल्या मतदारसंघातल्या लोकांचे ही कामां कशी जातली होच तकलेन संकल्प दवरून तो सातत्यात ही सगळी कामां तुमच्या खातीर करीत आसा. म्हाका खबर आसा जे सगळे जाण मोठ्या प्रमाणात ताका ह्या मतदारसंघात सपोर्टूय करता. आणि विशेष करून जर सांगपाचें जाल्यार आसत जाल्यार म्हजें घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत एक खूप मोठ्या प्रमाणात ताचो फायदो हो मार्मुगांव मतदारसंघातल्या लोकांक 100% जातलो. हावसिंग बोर्डाचो फ्लॅट आयज पडटलो काय फाल्यां पडटलो जे घरात जो न्हिदता ताका भंय दिसता आपलो स्लॅब पडत काय म्हणून. पण तो बिचारो भायरूय सरूंक मेळना, ताका आनी वेगळो आसरो ना. पण तो आसरो जर ताच्या नांवार करून ती नवी बिल्डींग बांदून दिवपाचें काम एकूय पयसो ताका खर्च न करता ताका बांदून दिवपाचें काम हे संकल्पान इनिशिएटीव घेतले आणि म्हज्या सरकारात ते करून दिवपाचें ठरयलें. हे हांव कित्याक सांगता तर आमच्या सरकारात सामान्य मनशाक मागीर ते दीनदयाळ सामाजीक सुरक्षा योजना आसूनी किंवा ती लाडली लक्ष्मी आसूनी, गृह आधार आसूनी किंवा सीएम स्कॉलरशिप स्कीम आसूनी प्रत्येकाक आधार दिवपाचें काम हे सातत्यान म्हज्या सरकारात केलां. जाणटेल्यांक 2000 आसूनी किंवा आमी म्हणटा की अपंग भाव आहा ताका कोणाक पाय आसतलो, हात आसतलो, खुर्ची आसतली, ह्यो सगळ्यो गजाली आनी संकल्पाचें ऑफिस 24/7 बाय म्हटल्यार आतां 24/7 हे कंटिन्युअसली वेगवेगळी कामां. हल्लीच तेणी म्हणजे हेजी एम्ब्युलन्स आसतना आपली स्वताची एम्ब्युलन्स, आपली स्वताची हर्सबँड अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली स्वताच्या पयशांनी देखीत म्हणजे गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट आसात हे सगळ्याच्या व्यतिरिक्त तेंय करीत आसा. ह्या पुराय ताच्या मतदारसंघात वेगळे एखादी PHC आसची, प्रायमरी हेल्थ सेंटर लागीं आसचें जेणे करून रातचो जर उठचो पडलो जाल्यार 10 किलोमीटर पयस वयचो पडचो न्ही, ताजी ट्रिटमेंट हांगाच जावची. आज आम्ही सगळे आयला बर्थडे विशेष दिवपाक. एक हांव समजता एक इम्पॉर्टंट आणि खरेखर लिडर मुर्मुगांव तालुक्याचो आणि तुमचो आमदार. हांवूय ताका परबी दिवपाक आयला तेजे वाडदिवसाक आमी फक्त वाडदिवस म्हूण मनयना. आतांच तुमी पळयला वाडदिवसाच्या निमित्तान स्कॉलरशीप ह्या भाशेन सगळ्यांक आर्थीक मदत दिली, तांकां सन्मान केलो. आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट जे बारीक मनशाची काळजी आसा म्हणून दाखोवपाचें म्हणल्यार जे आमचे सिटी स्वच्छ दवरता, मुर्मुगांव क्लीन करता, म्युनिसिपल वर्कर जे आमी म्हणटा तेंचोय सन्मान केलो. कितें दाखयता काळजी गरिबांची, ल्हान लोकांची. आनी अशी काळजी आसल्यार तो मनीस सदांच लोकांचो प्रेम जोडटा आनी लोकांचो प्रेम जोडून लोकूय तेजे बरोबर रावता. आतां गेले ते तुमी पळयला हांगा बदल आयला तो कितली कामां संकल्पान केला ती, कितली कामां हातीन घेतलेली आसा ती, कितली कामां थोड्या फुडें दिसता ती, थोडे वर्क इन प्रोग्रेस चालू आसा. दाखोवन दिता एक चळवळ हांगासून मुर्मुगांव स्टार्ट जाता ती सारकी दाबोले पर्यंत पावता, वास्कोसून दाबोले पर्यंत पावता. आनी तितून व्हडलो हांव समजता म्हणजे वांटो आसा बाब संकल्पाचो. ताका लागून हांव ताका म्हाजे वतीन तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव ताका शाबासकी दिता. आनी एक आमी जाणा जावपा जाय काम करीत करीत ती संवय आमकां जाल्ली आसा. भारतीय जनता पार्टी पक्षान सगळे जाण काम करतात
आनी आमकां काम करना जाल्यार ओगी रावता ते वयर हायकमांड आहा ते पार्टीचे कार्यक्रम नको कंटिन्युअस आसता पूण लोकांनी एक लक्षात दवरपा जाय हे काम सगळें जाता जाल्यार एक बरो पक्ष म्हूण काम जाता गेले ते भाजपा सरकार येतकच 14-15 वर्सां कितले काम आमच्या भारत देशान जाला कितले काम गोंयान जाला पळया म्हणून आमी म्हणटा डबल इंजीन सरकार आमचो वेळ एकूच येता 5 वर्सांनी आतां फुडल्या वर्सा येवपाचो आसा तेन्ना म्हाका दिसता तुमची हिंगा उपस्थिती पळोवन सकाळींसून जी म्हाका म्हायती आसा 100% परत तुम्ही संकल्पा हे कॉन्स्टिट्युन्सीन निवडून हाडटले हे तुम्ही संकल्प घेवपाक जाय. हांगा पळयल्यार एक बरी संदी मेळ्ळी जी टॅलंट आसलेली भुरगीं आसा ती सादारण म्हाका दिसता 25-30 भुरगीं आनी त्या भुरग्यांचो भोवमान करपाक मेळप त्या निमतान म्हणजे आमचे एक आमी भाग्य समजता. तर परत परत आमची निवेदिका सांगताली तुमकां शिक्षण म्हणजे कितें शिक्षण म्हणजे कितें एक लक्षात धरा की शिक्षण ही एक अशी संपत्ती आसा की ती तुमगेली कोणी चोरून व्हरपाक शकना शेणपाक शकना कळमेवपाक शकना आनी तुमी ती खंय घाण दवरपाक शकना. ही 4 गजाली आसा लक्षात दवरा आनी त्या खातीर ती संपत्ती जी पळय कोणी संपादन केली आनी ज्या आवयन बापायन ती आपल्या भुरग्याक दिली तेजे व्हडलें पुण्य ना आनी हे सगळें रेकॉग्नायज करपाक आमच्या संकल्प बाबान तेजे सगळ्याक फेलिसिटेट केल्या त्या खातीर हांव तेजे धन्यवाद दिता ताका आनी आयच्या दिसाच्या निमतान तेज्या वाडदिसाच्या निमतान ताका बरें आरोग्य आयुश्य आनी तेज्या फुडल्या वाटचालीक ताका यश मेळो अशा पद्दतीची शुभेच्छा दिता. सगळे मंत्रीगण आमदारगण सगळे कार्यकर्ते या समयाचेर हांव संकल्पाक माझे तर्फे माझ्या कुटुंबातर्फे आणि माझ्या मतदारसंघाच्या सगळ्या लोकांच्या तर्फे ताका वाढदिवसाची परबी दिता आणि त्याच्या मनात जी कामां येवलेली आसा तेव्हा सगळी पूर्ण करूंक मागता. सदांच हांव तुमकां सांगता जेन्ना आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना तेन्ना सुद्दां तुमकां हांव सदांच सांगता म्हज्या भाशणांत की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो हो मुरगांवाचेर एक स्पेशल आशिर्वाद आसा म्हणून एक तेजी सदांच आपुलकाई मुरगांवाचे कडेन दवरलेली आसा आनी सदांच हांव तुमकां सांगता जेन्ना जेन्ना आमी कसलेय प्रश्न मुरगांवाचे घेवन हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक वयता जाल्यार सदांच म्हाका ते कामाचे खंय तरी सोल्युशन मेळटा आनी ती कामां जाता. आयज व्हडलें स्वप्न मुरगांवाचे म्हणटा जे हांवें हातीन घेतली ती 2 व्हडलीं कामां घेतलेली आनी आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ती पूर्ण केल्लेली आसा. ती म्हटल्यार आमचे 20 बेडेड PHC हॉस्पिटल हे आमचे रियलिटीन जावपाक लागलेले आसा. आयज टेंडर जाल्लेलो आसा सगळे हॉस्पिटल आसा हो 25 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा आनी हो इट वील बी अ बिग रिलीफ जे आमच्या सड्याकरांक आमच्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक हो व्हडलो रिलीफ मेळटलो. त्याच प्रमाणे आतांच आमच्या WRD मिनिस्टरान सांगला जे आमचे बायणाचे आनी देस्तोरेचे फिशरमॅन आसा तेंच्या लागून थंयसर आमी क्रीक बांदता म्हळ्यार तेंची सगळी बोटी आनी तांकां थंयसर सगळी फेसिलिटी दिवपाक लागून तोवूय एक आमचो 18 करोडाचो प्रोजेक्ट आसा. ऑलमोस्ट तो टेंडर जावन तो क्लियर जाल्लो आसा फक्त फायनल स्टेजी एक्सपेंडिचराक लागून उरलेलो आसा. तेज्या फुडल्या म्हयन्याच्या भितर आमी तेजें फावंडेशन घालतले. बाब संकल्प जो आसा पळय न्ही एक बरो धडाडीचो कार्यकर्तो आनीक प्रत्येक घरा कडेन विकास पावोवचो प्रगती पावोवची आनी लोकांची अडचणी कितें आसा पळय न्ही ती पयस करपाचें हें ताजें तत्व आनी ध्येय जें आसा पळय न्ही तें हांव बऱ्या वर्सां पासून पळयत आयिल्लो आसा. त्यामुळे ह्या मतदारसंघाक एक बरो धडाडीचो आमदार मेळिल्लो आसा जेणे करून हांगसरली अडचणी ज्यो कितें आसात हांगसरली लोकांची मागणी जी कितें आसात ते पयस करपाची ताकद भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारा कडल्यान बाब संकल्प आमोणकर जो आसा पळय हो लोकां कडेन पावयतलो हातूंत दुबावूच ना. आनीक ह्या मतदारसंघाचो सामको बदल करपाचो कायापालट करपाचो काम जें आसा पळय न्ही तो फाटल्या 3-4 वर्सां करीत येयल्लो आसा. म्हज्या डिपार्टमेंटा कडल्यान जें कितें तांची मागणी आशिल्ली ती जवळ जवळ हांव अशें म्हणत की 90% ती कामां हांवें मान्य केल्ली आसात आनीक सँक्शन केल्ली आसात. हाजे मुखार सुद्दां काही उरल्या जर जाय जाल्यार मुखारले 5-6 म्हयन्या भितर हांव ती करून दिवपाक वयतलो. इतलें हांव सांगून परत एकदां बाब संकल्प आमोणकराक शुभेच्छा दिता.
बरें आयुश्य आरोग्य मेळुनी जेणे करून जनतेची सेवा जी आसा पळय ती करपाची ताका मेळुंदी. सांगपाक आनंद जाता. आतांच ताणें म्हणलें की गोंय बाबान म्हणलें की स्कॉलरशीप दिवपा सारकें किंवा जे म्युन्सिपालिटीचे कामगार आसा ताका सन्मान करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ताणें तो आज जो कार्यक्रम केलो कारण ताणें कौतूक करपाक जाय. कौतूक करता तें म्हणत की समाजात तो शेवटचो घटक आसा, तो दुर्लक्षित घटक आसा, ताका सन्मान करप, ताका माची दिवप हें काम बाब शंकर बामणकर करता. आनी हांव तर म्हणान की एक संवेदनशील आमदार म्हाका दिसता आतांच न्ही, म्हाका दिसता तो काँग्रेस पक्षांत आसतना तो ताची वळख आशिल्ली. एक धडपडी व्यक्तिमत्व, पक्षांक आयलो, रुळलो आनी विकासाचो एक प्रकारचो ध्यास ताणें घेतलेलो आसा. म्हाका दिसता विकासाची एक प्रकारची भूक जी आसा ताका लागिल्ली आसा. आनी ज्या तरेन म्हाका दिसता फाटल्या की 2-3 वर्सां ताणें जे विकासाचो धडाको लायलो आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी ताचो अनुभव जो आसा मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सगळे लोक येतात. ताचें आतांय सोंपचें ना, तें फुडें कंप्लीट करपाचें आसा. फुडल्या 5 वर्सां भितर ताका जी कामां उरिल्लीं आसा ती सगळीं कामां पूर्ण करपाचीं आसा. आनी तो बऱ्याच वेळाचेर आमकां सांगता उलयता आसतना आपल्याक आपल्या कार्यकर्त्याची चिंता आसा, वास्कोच्या लोकांची चिंता आसा आनी कशाय परिस्थितींत तांकां खंयच्याय परिस्थितींत रोजी आमी दिवपाक जाय ही प्रकारची चिंता ताका सतत आसता. आमचेमध्ये आमचे सुभाष बाब, कानडे बाब आणि नरेंद्र बाब हे आमी वांगडा आमी चिंतूंक नाशिल्ले वांगडा पावले कोणाचे बद्दल संकल्पाचे बद्दल आनी ताका ऑल द बेस्ट म्हणपाक की तुजें काम चालू आसा तशें चालू दवर. म्हाका अजून लक्षात की हांव जेन्ना PWD मिनिस्टर जाल्लो एक इश्यू हांगा घासतालो की हो जो कनेक्टींग बायपास जो आमी सगळे आतां येयल्या तो कंप्लीट जायनासलो. तेन्ना एक ल्हानपणीन हांवें गडकरी साहेब जेन्ना मिनिस्टर आशिल्लो एक वे आउट काडली आनी आज बरें दिसता की हांव जरी तर इनॉग्रेट करूं ना पूण त्या वे आउट काडली त्या वे आउटाचेर हांव रस्त्यार आज खूब दिसांनी येयला. सो ह्यो सगळी गोश्टी करता तेन्ना हे प्रोजेक्ट संकल्प बाबाचे जेन्ना हांव म्हजो एक बारीकसो टेन्यूअर आशिल्लो PWD मिनिस्टराचो आनी खुबश्यो गोश्टी तेजे खातीर हांवें लिस्ट काडलेल्या करून दाखोवंक शकता. ते कित्याक करूंक शकलो की संकल्प फॉलोअप करतालो आनी तेजे खातीर आमी हे करूंक शकले. आय विश हिम ऑल द बेस्ट आनी विश ऑल मुर्मुगांव to give his support, their support, so that he becomes a good MLA in the future. म्हजे इश्ट श्री संकल्प बामणकर हेजो आज वाडदिवसाचे निमित्त म्हज्या समस्त प्रियच्या मतदारांच्या वतीन नागरिकांच्या वतीन हांव खूब खूब ताका परबी भेटयता. तेजी स्वप्न आसात आनी ह्या गोंयच्या लोकसेवे खातीर ताणें निवडलेलो मार्ग जो आसा तो सुखकर करचो अशो देवा लागीं प्रार्थना करता. न थांबता न थकता आणि आपली जिद्दीच्या बळाचेर चिकाटीच्या बळाचेर जो संघर्ष आयलो संकट झेलून आज गोंयचे विधानसभेत पावलां मारिल्ले आसात आपल्या स्वताच्या मालमत्तेच्या बळाचेर. ताणीन मांडिल्ले प्रश्न आणि मुखार ह्या गोंयचे जनते खातीर उबालेले समस्या निर्माण जाले नंतर त्यो सुटावे करपा खातीर आनी प्रयत्न करपा खातीर म्हज्यो ताका परत एकदा लाख शुभेच्छा आनी मुखार तेजी स्वप्न जी आसात ती स्वप्नां गरुड झेप घेवची हेच ह्या वेळाचेर म्हजें मागणें. खरेंच बरें दिसता की संकल्प हो तुमचो आमदार हांव ताका खूब फावटी पळयता इतले क्लोजली आमी एकामेका कडेन आसात की प्रत्येक टायमाचेर जेन्ना तो आपले कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांचे डिफिकल्टीज घेवन येता इवन हावजींग बोर्डाचे प्रॉब्लम्स इश्यू आसलो तोय म्हाका दिसता आयज ताका बर्थडे गिफ्ट जाय आमकां आनी आयज म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरच्या खातीर ताका बर्थडे गिफ्टूय मेळटलो. ताका लागून खूब खूब शुभेच्छा आनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स. अशेंच कार्य तुजें चालू दवर.
तुझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे लोक तुझ्या वांगडा आसतले अशें आशा बाळगयता आनी तुमकां असो आमदार मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट. सदांच तुमचे आशिर्वाद तिथे दवरचे, देवाचे आशिर्वाद तुमचेर आसचे आनी तुमचे आशिर्वाद तेचेर आसचे इतलेच दोन मित्रां सोबत. संकल्पा बामणकर आमचे मुरगांवचे आमदार, तांकां बर्थडेक वीश करपाक लागले. संकल्पा बामणकर हे तशे कश्ट करणारे आमदार, आपल्या मतदारसंघाक लागून पूर्णपणे जे जे करपाक जाय ते करपाक खंयच कमी उरप ना. आनी म्हणून एखादी मंत्री असो भाऊन जशें म्हणलें की आपल्या खात्यांतल्यान जास्तीत जास्त ह्या मतदारसंघाला जे कितें दिवपाक मेळटा तें आपण दिल्लें आसा. आनी त्यामुळे माननीय मुख्यमंत्री असो किंवा बाकीचे मंत्री असो हे सगळेच जाण तांकां ह्या मतदारसंघाचो विकास जावपाक जाय म्हणून पूर्णपणे सहकार्य करतात. आनी जेणे कश्ट आनी केन्नाच निरुत्साह जावना अशा पद्दतीचे आमदार संकल्पा बामणकर आज तांचो वाडदिवस हांव तांकां शुभेच्छा दिता. आनी देवा कडेन मागता की तांचे बरें तांकां आरोग्य दिवचें आनी 2027 परत एकदा लोकांच्या समर्थनाक ह्या मतदारसंघाचें नेतृत्व करपाक परत तांकां. संकल्पाचें काम म्हाका दिसता ज्या तरेन ताणें सुरवातेच्यान केलां ते सगळ्या मतदारसंघाच्या लोकांक खबर आसा. ताका एक बारीक विशय आसूं नाल्यार कसलो आसूं एक तळमळ आसा आपल्या लोकां बद्दल. आनी ते कसलेय विशय आसले डेव्हलपमेंटच्या बाबतींत आसले नाल्यार आपल्या मतदारसंघाच्या बाबतींत आसले आपल्या लोकांच्या बाबतींत आसले तो ते पोटतिडकीन घेता ते सोल्युशनूय करता. संकल्पाचो संकल्प कितें आसतलो तो संकल्पूच जावंक शकता. पूण संकल्पाचो संकल्प आसतना मुख्यमंत्र्याचो आशिर्वाद आनी तेका जाय पडटा तो ताका सदांच मेळिल्लो आसता टू डू द डेव्हलपमेंट वर्क्स ऑफ हिज कॉन्स्टिट्युएन्सी. देवा कडेन मागता की ताका बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें अँड एज द नेक्स्ट जर्नी ऑफ हिज in continuing in this particular line goes, wishing him all the very best, many more ladders of success to climb, many more heights to climb, wishing Sankalp all the very best. Thank you.